Hello everyone, welcome to Videsh classes. So our videos are continuation of part 1 under the heading numerical ability. जे percentage type जे question असा ते आम्ही total 9 solve केले in the previous videos. आता question number 10 to 15 पर्यंत तुमका या व्हिडिओ नाव एक्सप्लेन करतलो प्लस तुमका जी टेस्ट लिंक असतली ती डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल असतली. Okay, so let's start with the question number 10. Next, population of a town increases by 8% per year. So every year 8% population है increase जाता. If current population is 5,400, so सध्या at present population जे असा ते 5,400 असा. Next year population will be, so आमका next year चे population काढपाक जाय. So 5,400 असा ते सध्या at present population असा. Okay, so next year जेन्ना आम्ही population काउंट करतले तेन्ना ते 8% already increase झाला असतले. ओके, सो पहिली 5,400 चे तुम्ही हांगासर सो 8% इनक्रीज म्हटला. सो 8%, सो कितलो 100 प्लस 8, 100 प्लस 8 करतले काय 100 प्लस 8 कित्याक हे ओरिजिनल 100% प्लस 8% इनक्रीज जातले. सो ते नेक्स्ट इयर काउंट डाउन जातले. सो हांगासर 5,400 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 करतले आम्ही. ओके, सो आता हे कॅन्सलेशन मागीर मल्टिप्लाय कराच 108 इंटू 54, 4 8 जा 32, 3 4 इंटू 0 0 प्लस 3, 4 1 जा 4, 5 8 जा 40, 4 कॅरी 5 0 0 प्लस 4, 5 1 जा 5. सो 2 3 8 5. सो करेक्ट ऑप्शन इज 5832. जर तुम्ही आता ऑप्शनान पळोवंक गेले हांगा ऑप्शन असा ना. सो या कंडिशनार तुम्ही नियर बाय जो नंबर असतलो पळय तो धरपाक जाय. सो 5832 नियर बाय नंबर खंयचो असा बी. सो 520 इज युअर करेक्ट ऑप्शन. कळ्ळें. सो अशी प्रॉब्लेम्स येतली त्या टायमार तुमकां अज्यूम करपाचे पडटले म्हणजे एप्रॉक्स नियर बाय नंबर तुमकां घेवपाक पडटलो. ओके, नेक्स्ट सक्सेसिव इनक्रीज ऑफ 10% and 20% इज इक्वल टू. सो आता हे एक इम्पॉर्टंट टाइप problem. So in this successive increase of 10% and 20% is equal to. So successive means continuously increase झाला of 10% आणि 20%. So decrease हुई type question येऊन. So ज्यांना successive increase type जे question येतले पळय त्यांना फॉर्म्युला एक असा तो नोट डाउन करून दवराच. सो इनक्रीज सांगतलो त्यांना हांगासर जी साइन आहा ती प्लस काय xy डिवाइड बाय 100. ह्या टायमाक x कन्सिडर करप एका y कन्सिडर करप. सो बेस 10 प्लस 20 प्लस हे दोनूय हेजो मिनिंग मल्टिप्लाय 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 100. सो 10 प्लस 20 30, 10 इंटू 20 200 डिवाइड बाय 100. हे 0 कॅन्सल. सो 30 प्लस 2. सो युअर करेक्ट ऑप्शन इज 32%. सो जर डिक्रीज असलो जाल्यार फॉर्म्युला x प्लस y हांगासलीच साइन चेंज जातली xy डिवाइड बाय 100 येतलो. नेक्स्ट 12th one, 27% कन्वर्टेड टू डेसिमल इज. सो 27% आमकां कन्वर्ट करूंक सांगला इन द डेसिमल फॉर्म. सो पर्संट जो आसा पळय आज तो जर डेसिमल फॉर्मान हाडूंक जाय जाल्यार डिवाइड बाय आमकां वयच कितें करपाक पडटा पर्संट आसता तेन्ना डिवाइड बाय 100. आतां एका डेसिमल फॉर्मान बरयतले. आतां 0 कितले आहा 2 आसात. सो 2 नंबर सोडून पॉइंट दिवपाक जाय. सो 0.27 म्हणजे 2 नंबर पळय 1 2 आणि पॉइंट हांगा येतलो. सपोज तुमकां जर 5% फायंड करूंक सांगला इंटू डेसिमल जाल्यार डिवाइड करतना 100च करप. पण हांगासर 0 कितले 2. सो तुमचे कडेन नंबर एकूच आसा अदर नंबर ना. सो कितें करतले एक 0 एड करतले अदर नंबरा खातीर मागीर डेसिमल 0. सो त्या टायमार हे आन्सर येतले. आणि सपोज जर तुमकां 125 कन्वर्ट कर म्हटलं डेसिमल फॉर्मान 3 डिजिट असले यांना या 2 डिजिट और 1 डिजिट और 3 डिजिट त्या टायमार आन्सर 1.25 कित्याक 1 2 आणि 2 नंबर सोडूनच तुम्ही पॉइंट दितले कित्याक 2 0 आसा. ओके, सो हियर युअर करेक्ट ऑप्शन इज डी 0.27. वॉट इज 0.5% ऑफ 8,000. सो 8,000चो 0.5%. सो तुमकां हांवें 5% जो पर्संट असता तो सदांच नंबर डिवाइड बाय 100 जातलो. ओके, सो आतां हांगासर कितें करतले 0 0 कॅन्सल. ओके, सो हांगासर कितें उरलो 80 आणि 0.5. आता डेसिमलान मल्टिप्लाय करतना कशें करप जशें नॉर्मल करता पळय तशेंच करपाक जाय पळय. 5 इंटू 0 0, 5 8 जा 40. सो फर्स्ट आमकां हांगा 0 बरोवपाक जाय. ओके, सेकंड डिजिटान आतां मल्टिप्लाय करतले 0 इंटू 0 0, 0 8 जा 0. सो प्लस केले हां
सो जेन्ना डेसिमल आसता पळय, सो डेसिमलच्यान कितले डिजीट आसा, एक डिजीट आसा, रायट. सो एक नंबर सोडून पॉयंट दियाच. सो युअर आन्सर इज 40. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो डेसिमल आसतना अशें नॉर्मल जशें मल्टिप्लाय करता पळय तशेंच करात, फक्त डिजीट पळोवन तुमकां पॉयंट दिवपाक जाय. सो एक डिजीट आसलो एक नंबर सोडून पॉयंट दियाच. दोन डिजीट असले सपोज 0.52 असलो जाल्यार तुमी दोन नंबर सोडून पॉयंट दितले. हांगा एकूच आसा न्हू, सो एक नंबर सोडून पॉयंट दियाच. नेक्स्ट 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 200. म्हणजे आमकां कितें सांगलां इनडायरेक्टली 40% जो आसा जो एक्स म्हणजे जो कितें नंबर आसतलो तो. सो आमकां सांगलां 40% जो आसा तो जो आसा एक्साचो तो कितलो आसा 200 आसा. फायंड एक्स म्हटल्यार एक्स म्हणजे आमकां ओरिजिनल नंबर फायंड करूंक जाय. सो ओरिजिनल अमाउंट आसता तो कितलो आसता सदांच 100%. ओके. सो हें जर तुमकां कळ्ळें ओरिजिनल अमाउंट 100%, तो मागीर इनक्रीज डिक्रीज कितें जाला पळय तें फायंड आउट करपाक आमकां तो दुसरो टर्म्स घेवपाक जाय. सो हांगासर 40% म्हटल्यार कितलो हांगला 200 जाल्यार 100% म्हटल्यार कितलो. सो क्रॉस मल्टिप्लाय करप. सो 40 इंटू एक्स आनी हांगासर 100 इंटू 200. सो एक्स हांगा प्लेस कराच 100 डिवायड बाय 200, 100 इंटू 200 डिवायड बाय 40. सो 4 4. सो 0 0 कॅन्सल जाला आमचो. सो 4 5 जा. सो 100 इंटू 5 उरलो 100 इंटू 5. सो 100 इंटू 5 कितले 500. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नाव सी नेक्स्ट. द प्राइस ऑफ बुक डिक्रीजीस बाय 20% फ्रॉम 250. सो जर तुम्ही मिनींग पळयलो जाल्यार बुकाची जी प्रायस आसा ती डिक्रीज जाल्या बाय 20% फ्रॉम 250. म्हणजे 250 हो तेजो कितें जालो ओरिजिनल प्रायस जालो. सो हांगासर ओरिजिनल प्रायस आहा तो 100%. तर डिक्रीज बाय 20% म्हटला. सो 100तले 20 काडत. सो कितलो येतलो 80%. सो आमकां हांगासर 80% जे डिक्रीज जालो म्हणजे प्रायस देंवली तेन्ना कितें प्रायस आसतली. सो 250 इंटू 80 आनी 100 इंटू एक्स. सो 250 इंटू 80 डिवायड बाय 100. सो 0 जे आसा ते कॅन्सल करा. सो 25 8 जाय कितलो 200. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो टेस्ट लिंक ही तुमकां डिस्क्रिप्शनान सेंड केल्या. सो क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन आनी जी लिंक आसा तेजेर क्लिक कराच आनी अटेम्प्ट कराच. थँक्यू.